पालक भाजी, सावरीची बोणां, हळद पाळां, मुळाचे तरेतरेचे निसर्गीक रंग जातात आणि ह्या रंगांनी इको फ्रेंडली होळी बरे तरेन फुलोव येता। केरी 70चो सूर्यकांत गांवकर ह्या निसर्गीक गजालींचो होळयेक रंग करता। रंग जरी मातसो लोव दिसलो तरी भडक रसायनीक रंगा परस हे वापरप जिवाक बरें। सूर्यकांत गांवकाराचे निसर्गीक रंगाचेर खासा रिपोर्ट। हांवें ह्या वर्सा 70 किलो पर्यंत रंग करपाचे अशें ठरयलें आनी त्या पद्दतीन हांव वावुरलो। गेल्या 15 दिसाच्यान हांव ह्या कामा खातीर बरीच मेहनत घेतली। जंगलांनी फिरप, ती झाडांची फुलां, पानां हे कलेक्ट करप आनी ती हाडून सुकोवप, तेजे उपरांत तिची पावडर करप आनी ती मिक्सिंग करून पॅकिंग करप, हे सगळें हांवें काम केलें आनी लोकां खातीर आतां बाजारांत हांवें उपलब्ध करून दिवपाचो एक म्हाज्या कसल्यान प्रयत्न केल्लो आसा। तेज्यानी जास्तीत जास्त लोकांनी वापर करचो आनी हो कलर आसा जो कॅमिकलचो तेजो टाळपाचो प्रयत्न करचो। हो कलर जो आसा जरी तोंडान जरी गेलो जाल्यार तेजो कांयच फरक पडना। हो हिरवो रंग आसा हो भाजये पासून तयार केल्लो आसा। तशेंच हे आमचे भाजयेची बीट्स आसा तेंच्या पासून तयार केल्लो आसा। हळद पावडर, केसरी, हळद पावडर आनी केसरी हांचो मिश्रण करून केल्लो आसा। पालकची भाजी, सावरीची फुलां, अशे वेगवेगळ्या झाडांचे पानां फुलांचो वापर करून हांवें हो रंग केल्लो आसा। आनी हो रंग खाल्लो जाल्यार आंगार जरी पडलो जाल्यार तेजो कांयच परिणाम जावचो ना। म्हणजे हांव ह्या रंगान डेलीच म्हाज्या आंगाक लावन प्रयोग करीत आसता। म्हणजे दीसभर त्या रंगानच रावलेलो आसता, ते कारणान म्हाका तरी अजून पर्यंत तेजो कांय इफेक्ट मेळोंक ना। गेले 2 दिसाच्यान म्हाका गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांच्यान, मडगांवच्यान, काणकोणच्यान, वास्कोच्यान, आमचे फोंडा, म्हापसा, पणजी, मिरामार ह्या भागांच्यान बरेचशे फोन येता। जे डॉक्टर आसा, टिचर्स आसा, हेंच्यांनी म्हाका हे कॉल केले, एडवोकेट जे म्हाका मेळपाक सोदता किंवा कलर जाय म्हणून मागता। आनी तेंच्यांनी जेन्ना म्हाका फोन करून जेन्ना कलर व्हरपाक येयले, आयज आमच्या घरा कडेन येवन तेंच्यांनी कलर घेवन गेले। सोमारा रंगपंचम, रंग, पिचकाऱ्यो, शबय शबय। मार्केट सध्या तरेतरेच्या रंगांनी सजलां। छोटा भीम, बेन 10, फ्रोझन आनी असल्या कार्टून पिचकारांच्यो हट्ट ल्हान भुरग्यांनी धरला। गोंयभर सध्या शिगम्याचो हौस। आज राती होळी पेटोवन गोंयकार रंगपंचम मनयतात।
हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीरय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.